आयज आमच्या गोंय मुक्तीचो दीस, गोवा लिबरेशन डे. खेरीत भाशेन आमी देवाक आर्गां दिवया आनी मागुया सगळ्यां पासत. भोव करून आमचे राज चलयतात ते आमच्या सरकारा पासत. डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो चीफ मिनिस्टर आनी ताचे बरोबर सगळे मंत्री मंडळ आनी जे 40 जाण आमी वेंचून काडलेले आसात तांच्या मनाचेर उजवाड घाल, तांकां फावो तें गिन्यान दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जें कितें चुकीचें आसा, वायटाचें आसा, भिरांतीचें आसा, गुंडाराजाचें आसा, करप्शनाचें आसा तें तांणी सोडून दिवंक आनी बरें आसा तें नितीचें आनी शांतीचें राज घडोवंक तांणी जाता तितले प्रयत्न करूंक तांचे पासत मागुया. परजे पासत मागुया. परजेन आमी जण एकल्यान आमची जबाबदारी घेवंक, फकत तांकां बोटां दाखोवन हें गोंय पिड्ड्यार जावंक दिवंक न्हय, पूण आमची जण एकल्याची जबाबदारी आमी बरे भाशेन पाडून आमकां आमच्यान जाता तितलें आमच्या गोंयचे पासत करूंक आमकांय करपा मागुया. जीं आमचीं परदेसांत आसात भाव भयणां तांचे पासत मागुया. जीं दुसरीं परदेशी आमच्या गोंयांत येवन वावर करतात, रावतात तांचे पासत मागुया. आनी आमी सगळीं देवाच्या मोगाची आनी सोडवणदाराची सोडवण जोडटलीं मनशां जावंक जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.